जांबावलेच्या फामात दामबाबाचो गुलाल मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो। जांबावलेच्या शिगमोत्सवाक बुधवारा सावन सुरवात जाली। फाटले 6 दीस धर्मीक विधी आनी सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। फाल्यां धुळवटीच्यान उत्सवाची सांगता जातली। आज गोंयचो फामाद असो जांबावलेचो गुलाल उत्सव आनीक सगळ्या गोंयभरांतल्यान खरें म्हणजे दामबाबाचे भक्तगण जे आसात ते हांगासर एकठांय येतात, हो गुलालाचो उत्सव मनयतात। ही खूब व्हडली परंपरा ह्या सगळ्या गुलालोत्सवाक आसा आनीक सगळे भक्तगण त्या निमतान सगळे 3-4 दीस जाले सगळे जाण हांगा एकठांय जमतात आनी हो व्हडलो मोठ्या प्रमाणाचेर गुलालाचो उत्सव जाता। एक परंपरा जशी आसा तसो ताका एक व्हडलो इतिहासूय आसा आनी ह्या सगळ्यांतल्यान देव देव दामोदराची सगळ्यांक ससाय मेळची, ताचो आशिर्वाद सगळ्यांक मेळचो अशें ह्या समयाचेर सगळे कडेन देवा कडेन मागता। सगळे मडगांवकार मठग्रामस्थ भाविकांक गुलाल उत्सवाची परबी आनी दर वर्सा दामबाबालो गुलाल बरे भाविकान मडगांवकार मनयतात। तशेंच ह्याय वर्सा बरे धूमधामान मनयतले। सगळ्यां कडेन एकूच मागणी की पांट्यार बी वतना न्हांवपाक गुलाल जातकीर सांबाळून न्हांवचे, कसली ट्रेजरी घडोवची न्ही आनी बरे तरेन गुलाल खेळचो आनी स्पेशली तांबडो कलरच यूज करचो दामबाबा गुलालाक आनी एन्जॉय जावचें।